गोवन मरीन इपेक्स कंपनीन दाखल केले याचिकेआड कुंकळेच्या लोकांनी कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या। कुंकळे वाठारात फिश मिल प्रकल्प येवपाचो आसा। या प्रकल्पाक गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कुंकळे पालिकेन परवानो दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान कंपनीन न्यायालयांत धाव घेतल्या। या प्रकरणाचेर 11 नोव्हेंबराक सुनावणी जातली। फ्रीडम स्ट्रगल केल्लो गांव आनी आमकां न्याय कसो मेळोवप हे आमकां आमच्या फ्रीडम स्ट्रगला भितर आमचे जे फ्रीडम फायटर जावन गेला तेंच्या कडल्यान आमकां शिकयल्लें आसा आनी तांच्या शिकवणीचेर आयज आमी मुखार सरिल्ले आसा। आयज ही जी फिश मिल आमच्या कुंकळेच्या गांवांत येवपाक सारके तयार आसात। आज ताणें जो कुंकळी नगरपालिकेन ठराव घेतिल्लो तसोच गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या दोन्ही ठरावाक त्यांनी चॅलेंज केला आनी आयज तेमी हायकोर्टाक अपील केला की आमकां हेजे आयज जे रेजोल्युशन घेतला तेजेर आमकां तुमी हे दिवचें म्हणून न्याय दिवचो म्हणून। पण आमकां एज अ कुंकळकार न्याय पालिकेचेर आमकां फूल विश्वास आसा आनी आमी ज्या तरेन आमचें जे आयज आमी पेटिशन मांडलां ताजेर आमकां न्यायपालिका आमकां अवश्य विजय मेळटलो हेजेर आमकां फूल विश्वास आसा। विलेजर्स ऑफ कुंकळ्ळी म्हणून एक एप्लिकेशन मूव केला एगेन्स्ट ए फिश मिल जे आमचे कुंकळ्ळी म्युनिसिपालिटी काउन्सिलान रिजेक्ट केला बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज लायक पोल्युशन, वॉटर टेबल पेटेर जाला कुंकळ्ळेचो आनीक आज म्हाका एक खुशालकायी जाता की आमगे कुंकळ्ळे म्युनिसिपालिटीन जी बॉडी आसा तेणें हें मूव करून गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक धाडून आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक रिजेक्ट अशें केला। एक एट प्रेजेंट तरी सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार कितें आसा 20 वर्सां जालीं कुंकळकार जें भोगता पळय पोल्युशन द लेवल ऑफ अमावंट ऑफ पोल्युशन स्पेशली हांवें सदां म्हणलां पर्टिक्युलरी ऑफ बेरोडा वीच वॉज एग्रीकल्चर लँड पळोवपाक गेल्यार सबंद तलवडो शिपल्यार पार्ट ऑफ वेरोडा लायक ताकाबान मास्कोनी थंय कमीत कमी 10,000 लोक रावतात आनी ह्या 10,000 लोकांक म्हागे हिशोबान न्यायपालिका वा न्याय दितली म्हूण म्हाका एक विश्वास आसा।